बँडेड क्वीन अरे आवाज भाई हा पुढे ओके बरं हा तू कुलिपी आवता येताल उठो फाटी असा तुका लागून हांव करता गेले किती कसलो तिकला एक दोन तीन तुम्ही आशिल्ले मरे भितर कितें थांबिल्ले रे तांणी थांबिल्ले न्ही डिमांड्साक तांणी थांबिल्ले मागीर ते कशें ना जालें एक धपक्याक हाव वी कॅन गो टू द नेक्स्ट बिजनस आमी बोवाळ करताले आमची कट मोशनां सायडीन दवरली डिमांड पास कशें जालें ना खंयचो कायदो बरें सेकंड देर इज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ द वर्ल्ड उतरत ना आमकां लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन येवन आमकां सांगलें की आफ्टर ब्रेक वी वील टेक युअर डिविजन the issue of resolution was not over. They have to request us to withdraw the resolution. We have to say that we are not withdrawing. In any case, we had said it. We withdraw करना. We want a division. And division is as per the rules of business of this house. You have to give. And कोणाचे बापाचे बेस नाही आहे. Assembly म्हणतात. मग डिव्हिजन देऊ ना. डिव्हिजन देऊ ना आणि मागे तो पास करता न्ही. फायनान्शियल बिझनेस पास करा. 1% of GDP लोन घेवपाक पास केलें. What is it? It has got huge implications on Goa. So basically कोळशान ही असेंब्ली विकती घेतल्या अशें दिसता आनी आमकां खंत जाता म्हणून आमी एज अ प्रोटेस्ट हो कोळसो लायला ही गोंयांत गोंयची असेंब्ली आज कोळशान विकती घेतली अशें आमकां दिसता हे लिनियर प्रोजेक्ट म्हणटा सगळे कनेक्टेड टू कोल आनी ऑल ऑफ अस ऑपोजिशन रेव्होल्युशनरी गोवन आम आदमी पार्टी काँग्रेस आनी आमी सगळे एक आहा वी आर विथ द पीपल वी आर अगेन्स्ट कोल गोंयच्या लोकांक कोळसो नाका गोंयकारांक कोळसो नाका आमी बी लोकां बरोबर आहा आमकां कोळसो जाय म्हणून आनी ते आज बुलडोज केले ते कोळशांचेर जगतात हे तांचे हप्ते खातात आनी हे सरकार सरकार म्हणटा तो एजंट सरकार जाला कोळशाचो सो त्यांनी वोटिंग घेवंक ना तो वोटिंग घेवंक ना these are our rights this is the right under the rules of business bill was passed by me and Vijay so resolution was passed by me and moved by me and Vijay so before the tea break आमकां सेक्रेटरीन सांगलें आफ्टर द टी ब्रेक आमकां घेतली म्हूण डिविजन बट डायरेक्टली तेमी आपणा गेले कमेंट्स केले आमकां कांय विचारप ना म्हाका विचारना विजय बाबाक विचारना सो हेजे आम कंडेम कोताय आनी ही जो सरकार आमगे हेंगे चलता हो कोळशाचे चलता आनी एक 3-4 जाण जो इंडस्ट्रीज आहेत तांकां लागून हो चलता आमी इतले जाण सगळे प्रस मागले सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर्स दाखयल्यो सगळे सांगले की आमकां बाबा हो स्ट्रेच बंद करपा लायला ते सुप्रीम कोर्टान फायनल तर बाकीचे डबल ट्रॅकिंग चालू करे म्हूण मागीर उलोवया म्हूण हे तेजेर उलोवपाक कांय ना ते आपणा जाय तेच करून केले गव्हर्मेंट कॉर्पोरेट्साच्या अंडर चलता हे सगळे ब्रिज आनी रस्ते आनी ते डबल ट्रॅकिंग सगळे पळय हाडला हे सगळे हे आमचे व्हडले कॉर्पोरेट्साच्या अंडर जाल्ले आहा इतले हजारांचे हजार कोटी मोडलेले आहा आतां ते नको कितें करपाक ते आनी हे सगळे तिका फेवर करूंक लागल्या आनी आयज आमचेर व्हडली इंजस्टीस जाल्या आनी आमचेर इंजस्टीस जावप म्हणजे आख्या गोंयच्या लोकांचेर इंजस्टीस जावप अशी बिलां पास करप आमी कितें करपाचें कसली असेंब्ली कितें करपाचें आमी असेंब्लीन लोक आमकां धाडटा आपली कामां करपाक आमकां गोंयांक लागून झगडपाक गोंयचे इश्यू तेच्या मुखार हाडपाक कितें चल्लां मेंबर्स रिझोल्युशन जेन्ना कोणी मेंबर्स मूव करतात ताका एक प्रोसिजर आहा आनी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे आज प्रायवेट मेंबर्स रिझोल्युशन 2 मेंबरांनी बाब हेल्थर आनी बाब विजयान मूव केल्लें ताजेर डिबेट जाली डिबेट जातकीर मंत्री रिप्लाय करता आनी जेन्ना ते विड्रॉ करपाचें केन्ना ठरता तेन्ना ते वोटिंगाक घाले वता आनी त्या वेळाचेर डिविजन मागलें जाल्यार ते नॉर्मली डिविजन दिवपाकच जाय अशी एक सिस्टीम आसता असेंब्लीन आज वोटिंगाक जेन्ना पळय मागलें डिविजन तेन्ना हावस एडजस्ट जालें आनी वोटिंगाक घालें ना परत जेन्ना आमी सगळे मेंबर्सांनी बोवाळ केलो तेन्ना सेक्रेटरीन भायर येवन सांगलें की असेंबल जातकीर मागीर तेन्ना मागीर वोटिंग करूया सो दे एग्रीड बाय एवरीवन
आम्ही भायर आयले परत हांव जेन्ना एसेंबल जाल्ले तेन्ना डिविजन दिलें ना ते डायरेक्टली स्टार्टेड ऑन डिमांड म्हणून आमी मागीर सगळे जाण वेला गेले. दुसरो म्हणल्यार हो इश्यू जर रेजोल्युशनाचेर रिजॉल्व जायना जाल्यार आमी तो डिमांड्सान घेवपाचो. तो डिमांड्सानूय एनवायरमेंट आहा थंय कॅट करता तो. सो हांकां एसेंब्ली घेवपाचीच ना. हे भिल्या पयलीं एसेंब्ली घेवपाक 5 आठवड्याची एसेंब्ली तो ताचे 5 वर्सांक घेवचो हांव चॅलेंज मारता तुका. घेवचोच ना तो. पयलीं कोविडाचो एक्सक्यूज घेवन गेलो आसलो आतां हे घेवन घेवचो ना. कित्याक आमी नंबरान कमी आसत पूण आमी सारके मनान काळजान क्लियर आहा. आमी कोळशाचे हफ्ते घेवन हांगा निवडून येवंक. आज हेजो न्यू MLA म्हाका दिसता हे जो आज तमाशा भितर दिश्टी पडला. कोणा विश्वास करपाचो कांय करना. आमी कॉलिंग एटेन्शनान 0 आवर एक फ्रेज स्टार्ट करता घालता. देर इज फियर एंड एन्झायटी. आज देर इज फियर एंड एन्झायटी इन मी एज वेल एज आय थिंक ऑल ऑफ अस ओवर हियर दॅट गोंयांत हो कोर्सो हाडून हे सगळे जे आज रुलिंगा आहा म्हाका दिसता गोंय काबार करपाक मुखार सरला. लोकांचे फियर एंड एन्झायटी MLA टू फियर एंड एन्झायटी जाल्ली आसा ना. आनी यू कॅन सी क्लियरली बुलडोज इतले दीस अशेंच कितेंय सांगपाक गेले जाल्यार असले फकाणां केल्ली आनी नाच जाले. कांयच एक कॉन्क्रीट गोंयच पासत कांयच डिसिजनू घेवपा रेडी ना. पयलीं आमी देश हाडले तेन्नाय प्रोटेस्ट MLA जालो म्हणून आजूय आमी झंडा घेवन अशें प्रोटेस्टूच करता. तो डेमोक्रेसीचो हत्याचार केल्लो आमी. म्हाका दिसना आनी कितें करपाचें हांकां. म्हाका दिसता आतां सदांच अशेंच करून करचें पडटलें. तुमकां जाय तें करा म्हणून तिंगा उठोन येवचें पडटलें. बट एज विजय बाब एंड रेस्ट ऑल सेड एज एन ऑपोजिशन यू सी हियर वी आर ऑल युनायटेड. आनी जे कोण नाय ते तुमकांय कळटाय कोण नाय ते. जे कोण नाय ते कोणच्या बऱ्या नाय. कित्याक क्वेश्चन आज जाल्लो म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. होय थोडे जाण आहा तो बिजी आहा. बट बिजी आसले जाल्यार येवपा जाता आशिल्लें. बट द होल थिंग इज दिसती पडटा न्हू कोण आहाय ते आहा हिंगा. बिजी आहा ते आय डोंट नो बट आसपा जाय आसलें. आमी नवे आमकां खबर आसना ते बिजी आसता जाल्यार हिंग दाखोवपाचें आहा. सर आहा थंय सगळे काँग्रेस पार्टी इज ऑल अगेन्स्ट कोळसो. आमगे काँग्रेसाचे इकराय आमदार आहाय. आमी वी आर ऑल अगेन्स्ट कोल. Let me clarify. We are all against coal. Okay. आम्ही मरे कोल म्हणटा पळय तुमी म्हणटाले कोल कितें तो दाखोवंक सोदता की लिनियर प्रोजेक्ट म्हळ्यार दुसरे आनी कोल दुसरे तशें कांय ना ते. आता डिव्हिजन ते सगळे ऑल रिलेटेड टू कोल. ते ताका सादे कोंकणीन आमी थंय सांगिल्लें आहा विदाउट सायटींग फिगर्स हॅव बीन सायटेड बाय एवरीबडी. पीपल हॅव गिवन CEC रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सगळ्यांनी सांगलें. आमी सादे कोंकणीन तांकां सांगिल्लें कशें तुमचो षडयंत्र आहा हाव दे आर इंटेंडिंग टू मेक गोवा अ कोल हब. बरें आज प्रायवेट मेंबर डे आशिल्लो. प्रायवेट मेंबर डेक हांवें एक बील मूव केल्लें 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान मेळचें. बाब हाणें विरेशान मूव केल्लें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ही दोनूय बिलां येवपाक जाय आशिल्लीं. ही बिलां कित्याक येना. ही बिलां डिस्कस करपाक सरकार कित्याक भिता. गोंयकारांचें केन्ना चिंतता. वाय इज 80% एम्प्लॉयमेंट नॉट बींग डिस्कस्ड. मोविन कुदीन भायर स्टेटमेंट काडटा. मोविनान स्टेटमेंट काडल्यार 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स नॉट पॉसिबल म्हणून. अरे भायर काडटा स्टेटमेंट एसेंब्लीन काड कर. तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर येवन सांग थंय आमकां. बरें डिमांड्साक आमी डिस्कस करपाचें. हे सेम कोलाचो इश्यू आज आमी डिमांड्साक एनवायरमेंटान डिस्कस करपाचें. थंय तूं कॅट मारता आनी एसेंब्ली बेगीन सोंपयता. बरें इतले सगळ्यांनी बटन दामले. डिमांड्साच्या वावरांत ते कित्याक उलयले ना. सडनली ते सोंपले कशें. सो आय थिंक द स्पीकर इज नॉट बींग ब्रीफ प्रॉपरली. द लेजिस्लेचर सेक्रेटरी इज गेटिंग स्केर्ड ऑफ BJP दादागिरी. And in the bargain, democracy is being murdered, raped in daylight and murdered. पयला आसतलें आयज कितें जालां ते असेंब्लीन आनी हें कंटिन्युअस चालू आसा. गेले ते 4-5 दिसान कंटिन्युअसली हेंच चालू आसा की आयज ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो दामपाक सोदता. खंय ना खंय उलोवपाकूच दिना आनी खंय ना खंय आमकां कट करता. एवरी टायम कट करता. आनी आयजूय सेम जालें. जेन्ना हो सामको इम्पॉर्टंट विशय आसलो कोळशाच्या बाबतींत 3 लिनियर प्रोजेक्ट रेजोल्युशन मांडलेलें. आयज ते रेजोल्युशनाचेर खंय ना खंय वोटींग जावपाक जाल्ली. आयज ती वोटींग जाल्ली ना आनी डायरेक्ट वोटींग जायनासतना डायरेक्ट तेंचे स्पीकर उठोन गेलो. मागीर आमकां एश्युरन्स दिलें की बाबा आफ्टर ब्रेक ते वोटींग जातली म्हणून. बट आफ्टर ब्रेकूय सेम जालें आनी मागीर डिमांडूय आमचे कॅन्सील केल्ले आसा. सो जितले जे डिमांड आसा हे गोंयचे आख्खे जनतेचे डिमांड आसा आनी ते मांडपाक जाय आसले. आनी कितेंय समज प्रॉब्लेम आसा कट मोशनाचे थ्रू कितें प्रॉब्लेम आसा त्यो आमी मिनिस्टरांक सांगपाक जाय आसली. आयज तो मिनिस्टर धांवता. आयज काब्राल धांवता. आयज काब्रालाक आयकोपाचें ना. लोकांचे विशय कितें आसा ते आयकोपाचें ना. आनी काब्राल म्हणटा की आपूण सगळे कोळशाचे अगेन्स्ट आसा. आपणाक नाका कळचो. तुका समज कळचो नाका नाल्यार आयज वोटींग जावपाक जाय आसली. आयज तूं कित्याक गेलो आनी बाकीचे सगळे थंड रावले.
ते सगळे सरकाराचे आयज तांकां सपोर्ट करता हें दिसता म्हाका. समज सपोर्ट करनासले जाल्यार ते आमच्या वांगडा आसतले. आयज हो तिकली लावन आमी फुडें सरल्या तशें तेवूय येतले, कारण सगळे आख्खे गोंयांत कोचो येतलो हें सिद्ध जाल्लें आसा. आनी हो 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान जी हें दिला CEC रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तितून ऑलरेडी दाखयल्लें आसा की कोळशाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाता म्हणून. इतलें एक्सप्लेन केलें, इतलें सांगलें, तरी पूण ते सांगता कोळसो ना म्हणून, कोळसो येना म्हणून, ट्युरिजमाक लागून म्हणटा. आयज सद्याक ट्युरिजम चालू आसा. ट्युरिजम चालू आसून बसून ते फोकाणां करता, फोटिंगपणां सांगता आनी ही चालूच आसा तेंची कंटिन्युअसली. आमी सगळे एज अ ऑपोजिशन म्हणून युनायटेड आसा. ह्या जो हो मेन इश्यू आसा तो कोळशाक लागून. आनी हो कोळसो समज गोंयांत येयलो जाल्यार गोंय काबार जातलें. आनी जे बाकीच्यो कंट्री आतां ऑस्ट्रेलिया पासून येदी व्हडली कंट्री पासून ओपोज करता, बाकीच्यो स्टेटी तेंच्या पोटाचेर येवंक दिना. सो इतलो घातक हो कोळसो आसा आनी हे जाय तशें आपणाक मनमानी करता आनी गोंयचे जनते कडेन आयज खेळटा. हे खेळप खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी सरकारान आपणाचे दोळे ओपन करपाक जाय आनी हे MLAनी ओपन करपाक जाय. हांव मागता हे जे बाकीचे जितले MLA आसा जेंच्या आयज वांगडा आमच्या रावंक ना त्यांच्या घरा कडेन वयचो, तेंच्या लोकांनी पावंक जाय तेंच्या घरा कडेन आनी तांकां सांगचें जे इल इफेक्ट्स कितें आसा कोळशाचे ते इल इफेक्ट सांगचे. जाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें, गोंयकार काबार जातले आनी फुडल्या पिळगेक गोंयकार म्हणून दिसचिना. हे आयज फक्त बिझनस लॉबी चालू करूं सोदता. जी सेंट्रलाची लॉबी आसा, जी बिझनसाची लॉबी आसा, कॅपिटलिझम म्हणटा पळय हें कॅपिटलिझम चालू करूं सोदता आनी कॅपिटलिझमाच्या नांवान गोंय आमचें विकून उडयतलें आनी गोंयकारांक काबार करून उडयतलें. आयज जे आमचे जे हेल्थ आसा हो हेल्थ खंय ना खंय काबार जातलो आनी फुडले जे एनवायरमेंट सोडूनच ती आमीच काबार जातले. हे लोकांनी सांगपाक जाय, ह्या आमदारांकूय सांगपाक जाय, तांकांय पटोवन दिवपाक जाय बाबा हो कोळसो कितें आसा तो आनी कोळसो कित्याक नाका तो. संकल आयज आमी सगळे जितले हांगा ऑपोजिशन आमदार आसा एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आयज आमी सगळ्यांनी कोळशाची तिकली लावन आयज आमी हावजान भितर सरलेले. आयज वायट दिसता ते तुमकां सगळ्यांक उगडास येतलो. पयरूच बुधवार दीस 13 तारखेक CMान हावजान स्टेटमेंट केल्लो की सागरमाला प्रोजेक्टाक सगळे गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट करचो म्हणून. हो जो सागरमाला प्रोजेक्ट जो येता तो गोंयच्या फायद्याक लागून येता, गोंयच्या हिताक लागून येता म्हणून. आनी हो फक्त येता थंयसर ट्युरिजम प्रमोट करपाक आनी पॅसेंजर एक्टिविटीज प्रमोट करपाक लागून असो स्टेटमेंट केलेलो आनी तेणें सांगलेलें. आयज जेन्ना आमच्या एका कलिगान युरी बाबान जेन्ना प्रश्न घातलो डबल ट्रॅकिंगाचो जाल्यार आयज आमकां मिनिस्टर आन्सर दिता की बाबा डबल ट्रॅकिंग इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो आमकां काय लागना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणून. सागरमाला खंयच्या गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट? होवूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट. जेन्ना हे दोन्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जाल्यार एका सायडीक CM म्हणटा की तुमी सगळ्या गोंयकारांनी सागरमाला प्रोजेक्टाक सपोर्ट करचो आनी एका वाटेन ते म्हणटा कितें वगी रावचे. सो आयज जो कोलाचो जो इश्यू आसा आयज कोलाक लागून जे आमी रेजोल्युशन घातलेले आमच्या कलिगान तर हांव मागतालो हे गव्हर्मेंटा कडेन कितें बाबा हेजेर आमकां वोटींग करचें म्हणून रिजोल्युशन दिवचें म्हणून. बट आयज हेंच्यांनी आमचे कडेन फटींगपणां केल्लेली आसा. हे कित्याक भियाता? म्हाका दिसता हे जर भियाता जाल्यार हेंच्या स्वताच्या फायद्याक लागून हेंच्या कमिशनाक लागून. कित्याक हो कोल जो चलता थंयसर मुर्मा गोवा पोर्टांसून, कित्याक हांव थंयसरलो MLA आसा, म्हाका खबर आसा थंयसर हेंचो फक्त हेंकां कमिशनां मेळटा आनी हे सगळे जे गव्हर्मेंटान आसा हेंकां हेचो 4 पयसो फायदो जाता. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा हो जो पोर्ट आसा तो आमी जिंदाल आनी अडानी हँडल करता. हो अडानी म्हणटा तो एक हेंचो कितें म्हणटा ते ब्लू आय बॉय म्हणटा असो प्रायम मिनिस्टराचो. अडानी म्हणटा तो सगळे कडेन वयता तो पोर्ट. आयज आमचो विशाखापट्टणम पोर्ट आसा तो सुद्दां आयज अडानी पोर्ट जाल्लो आसा. आयज कितलेशे पोर्ट अडानी पोर्ट जाल्लेले आसा आनी फुडें हो मुर्मा गोवा पोर्ट जो आसा MPT होवूय अडानी पोर्ट करपाचे आसा. सो हेंकां फक्त अडानीक लागून हेंच्या अडानीच्या भयान लागून ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या भयान लागून म्हाका दिसता हेंच्यांनी आयज हे कोलाचो विशय आसा तो फुडें धुकल्लेलो आसा. आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा जेन्ना बाबा वेस्टर्न घाट आसा थंयसून जो बाबा ट्रेन तेचो प्रोजेक्ट बंद कर जाल्यार हे बाकीचो कित्याक प्रोजेक्ट चालू दवरलो? आमी सांगलेलें तांकां तो सद्या स्टॉप कर म्हणून जे पर्यंत सुप्रीम कोर्टानसून ऑर्डर येना तेच्या लागून. सो आयज आमी निश्चित करता सगळे जाण आमी युनायटली आसा हांगा सगळे ऑपोजिशन आमदार वांगडा आनी हो 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा तो कॅन्सल जावचो आनी जे आयज आमच्या बरोबर ना ते गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आसा कोण ना ते. बेसिकली दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एट द स्टार्ट. तुगेले आज एक क्वेश्चन आसलें ऑन डबल ट्रॅकिंग आनी जो मंत्री आहा हीज आन्सर वॉज दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आतां जेन्ना कोळसो इतलो हिंगा गोंय येवपाक एक म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगलेलें जे बुलडोज कोण डिमांड पास केल्ले
Sagarmala is for passenger and tourist. Today we have shown him that Sagarmala is purely for coal because 137 million metric ton is projected in his report. That's answer na. And jenna ami magle ki baba you all have powers under the 7th schedule of the powers. They are helpless. जे संकल्पान सांगितले ते बाजू कृष्णापट्टणम पोर्ट सुप्रीम कोर्टान सांगितला की तो अडानी थिंग फिजिबिलिटी आहा मग तो अडानी गेलो पोर्ट ते एक फोन मारो जाय तेंका अडानी बी हे सारखे एका कोमिनात जाण आमकां आमगेले भुरग्यांक लिनियर जो प्रोजेक्ट येता हो खरोखरच येवपाक जायना आमचो तेका संपूर्ण विरोध आसा सगळे आमदारांचो विरोध आहा तरी सुद्दां तेंच्यांनी म्हणजे कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ते पास केल्ले आसा पण तेका कित्याक हे गोंयकार जी जनता आमच्या बरोबर जी आसा सगळे ती तेंकां दाखोवन दितली कारण आमकां तेजो भरपूर त्रास जाता 50-50 लाख जो पळय कोळसो येता कोणाक लागून येता गोंयकारांक लागून कितले म्हणून कोळसो जाय आसता पण जो आमकां इतलो त्रास जाता की खरोखर तुमकां आनी सांगूंक शकना इतलो आमकां त्रास जाता पण आमकां जे गोंयकारांक नाका ते आमकां कित्याक लागून जाय कित्याक हाडूंक जाय हे फक्त ते तेंच्या फायद्याक लागून हाडटा आनी हो आमी तेंकां केन्ना सक्सेस जावपाक दिवचे ना हो आयचो दीस आहा तो आमचो ब्लॅक डे अशें म्हणून आमी आयज हे करता प्रोटेस्ट एक्झॅक्टली ब्लॅक डे गव्हर्मेंट म्हणटा हे प्रोजेक्ट येता सागरमाला जावं हे डबल ट्रॅकिंग हेका ट्युरिजमाक लागून आनी पॅसेंजरांक लागून सो म्हज्या लागीं एक लेटर आहा ती थिंगा उलयला ही लेटर कित्याक कोणें सावथ वेस्टर्न रेल्वे रिक्वेस्ट करता ह्या कडेन रेल्वे बोर्डा कडेन की लोकांक ट्युरिस्ट येता तेमी एक प्रपोजल केला परते प्रपोज करता म्हणून एक तांकां ट्युरिजमा पासत एक विकेंडाक तांकां एक स्पेशल ट्रेन दिवची विथ 1 विस्टा ड्रोन कोच फ्रॉम हुबली टू वास्को आनी रिटर्न नो ट्रीप मागता ते टोटल ट्रीप आतां तेमी रिजन कितें दिला तेजी प्रपोजल ही जाली जाल्यार ट्युरिजमा फायदो जातलो आनी आमी जाणा तो वेस्टर्न घाट कितें आसा तो आमचो सामको ब्युटिफूल पावसा मान्सूनाक सामको बरो दिसता आनी लोक जायतो येतलो हें जालें जाल्यार पूण रिजन चोय रेल्वे बोर्डान लेटर केल्यार रनिंग ऑफ दीस ट्रेन वील एफेक्ट कोल पाथ सो हे ट्युरिजमा न्हू हे प्रूव करता आतांच प्रूव करता हो पाथ आहा तो फकत कोला म्हूण आनी ट्युरिजमान खंयचें आतांच ते रेल्वे बोर्ड म्हणटा ही लेटर आहा आमच्या लागीं सो हो कितें प्रोजेक्ट जाता कंप्लीट प्रूव करता हे फकत कोला लागून हे ट्युरिजम आनी पॅसेंजर्स हे कांयच ना हे सगळें गोंयच्या लोकांक गमपाक बरें आतां डिव्हिजन जेन्ना मागलें न्हू हेंकां डिव्हिजन करपाक प्रॉब्लम कितें जाल्लें आहा तुमी मेजॉरिटीन आहा सगळ्यांक खबर आहा हे मेजॉरिटीन आहा मात तरी पूण तुमी भिल्या कित्याक भितरल्यान सांगता आमकां कोल नाका भितरल्यान जाता अशें करून लोकांक नाडटा हे गमोवंक जाय आतां हें तो डिव्हिजन जालें जाल्यार लोकांक सारकें ओपन गमपाचें कोण कोलाक आहा आनी कोण ना पळय आनी हो तर कोलचो वेप हेणी चिंतला तसो तर येयत आमची शेतां काबार दिली वो डस्ट 5 किलोमीटर ट्रॅव्हल जाता वो डस्ट तर शेतांनी येत अशें दुसऱ्या गांवांनी जालेलें आहा हो तर येयत जाल्यार आमची शेतां आनी नुस्तें काबार जातली गोंय हें सांगपाचें You can fool some people sometime. You can fool some people the other time, but you can't fool the people all the time. Anticipating this, I Supreme Court judgmentaचे paragraph वाचले हावसांनी दाखोवपाक कित्याक हांव जाणा आशिल्लें ते सांगतले that this order is only relating to the wildlife sanctuary. But I am दाखयला CEC reportan that this coal transportation is not feasible for Goa, not good for Goa. There is alternate route. So how can you try to do balance work and say no, this we will not do the work? So this is the biggest fraud. We had very important portfolios today for discussion, PWD and environment. There were a lot of issues which we wanted to raise. But this was a game which was played. We were told that there will be a division afterwards. And then the business proceeded. We went to the well of the house and I protest kele. Yes, I did business opoilo. So there was no discussion on it. This is, according to me, a very, very dangerous practice in democracy. You have the number, you can vote, but you didn't want to stand to show where you support. There are many people who are there in the government who internally support us. They would not have stood, or they would stood. We'll only come to know when we would have gone for a division. They didn't want to expose themselves, but they're exposing Goa to danger. And this is what I had made an appeal. This is the time to come forward, set aside your differences,
for the sake of yourselves, ourselves, our children, and for Goa, we should stand together and oppose this code. I will also say one thing, one small thing. All the time they give a justification that it is, no, we are not doing coal, we will only do tourism. Now, तुमचे MPT project pode, railway project pode. Project report says that they are wanting this for coal. They are not saying that we are wanting this for transportation. Your answer is in their project report. What is the government saying on the floor of the house? So I think that they are misleading people, or they are not wanting to read that, and that is why I had also said, I know how to read a file, and I know how you can give an answer in an assembly. Okay. Thank you. Thank you.